A11, page 5. देवा तू आमचोरू तुका बोजू 모두게 देवा तू आमचो शेवो जीवी तुका बेडोंगिता देवा तू आमचोरू तुका बोजू 모두게다 देवा तुझ आमचो शेवो जीवी तुका बेडोंगिता बाबा 부탁하냐 원나라 모이만 사스나 바바 부탁하냐 원나라 모이만 사스나 बाबाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्यासो तुमचे सव्यास बाबा म्हणीनो आमचो देव दयाळ देव काकलुतसार देव त्याच बरोबर नितीवंत देव देखून असलीच देवाची काकलुत असलीच देवाची दयाळाय असलीच देवाची नीत आमकां सगळ्यांक फावो जावंक हे मिसाचे भेटेंत मागुया आनी पवित्र रितीन फावो परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवन देवाचे काकलुतीक उलो मारुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच आंकवार मारी सगळ्या देदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूतको सोम्या काकूतको प्रिसा काकूतको प्रिसा काकूतको सोम्या प्रार्थुया जे कितें आमी मागूंक आयल्या ती आमची मागणी आनी गरजो ओगेपणान बाबा मुखार दवरुया. अदी करून जून दिसाच्या दिसाक मनयतात आपल्या काजाराचें वरोस मनयतात तांकां देवाचो आशिर्वाद मागून घेवया. जी भावां भयणां मरून गेल्यान तांकां सासणीक विसो फावो जावंक मागुया. जे भावां भयणांक कुडी आत्म्याची काळजा मनाची भलायकेची गरज आसा तांकां भलायकी मागून घेवया. ही पिडा आमच्या गोंयांत भारतांत वाडत आसा. मागुया देवान आमकां राखूंक सांबाळूंक निवारूंक. दोन तीन दिसांचें लॉकडावन आसा तें आमकां सगळ्यांक फायद्याचें जावंक आमी आमच्या घरान रावन हे पिढी आड बरे भाशेन झुजूंक फावो ते उपाय प्रयत्न घेवंक आमकां आदार दी म्हूण मागुया. आनी जायती आमची मागणी आसात जायत्यांनी आपणा पासत मागूंक लायलां आमी मागतले म्हूण तांकां सांगलां हें सगळें
मनान धरून हे मिसाचे पेटेंतल्यान ह्या मागण्यांतल्यान बापाक उबारुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, वाट चुकतल्यांक तुज्या स्वताचो उसवाड तूं दाखयताय आनी जिविताच्या रस्त्यार परतून हाडटाय. आमचे जिणेचे चालीन क्रिस्ती बाबार्थाचेर आड वेता तें पयस करूंक आनी हो बाबार्थ थीर करता तें धरूंक आमकां करपा दी. तुमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवेन पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. मिकेस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. जी कोण खोटेपणान चिंतात आनी आपले बाजेर पडून वायट येवजितात तांचें खोटा. फांतें फुटना फुडेंच ती तें करूंक लागतात, कित्याक अशें करूंक तांच्या हातांत आसा. शेतां भाटांची आशा दवरतात आनी ती चोरतात. तशेंच गोरां बोडान व्हरतात. गोराक आनी दोनयांक बरोबर आपणाचे आदीन करतात. मनशाक आपल्या ताब्यांत करतात आनी ताचें आसलें नासलें खाण व्हरतात. म्हणटो सर्वेस्पोर अशें सांगता, आतां असले जातीचेर हांव येवजितां ते वायटांतली तुमची मान तुमच्यान सुटोवंक जावचें ना. तकली वयर काडून तुमच्यान चलूंक जावचें ना. इतलो वायट हो काळ जातलो. ते दिसा तुमकां केंडूंक गीत रोजतलीं, विलापाचें गीत गावन म्हणटलीं, आमचें सगळें खाण घेतलें. म्हजे पोरजेचो वांटो मापून दुसऱ्यांक दिलो आनी तांकां तो परतून दिवंक कोण ना. आमची शेतां भाटां लूट मारतल्यांक दिल्यांत. देखून सर्वेस्पराचे सुबेंत एक वांटो तुमकां मापून दिवंक कोण एकलो आसचो ना. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. गोरिबांक विसरूं नाका देवा म्हणुया. गोरिबांक विसरूं नाका देवा. कित्याक म्हूण सर्वेस्परा इतलो पयस तूं रावताय? आकांताच्या वेळार कित्याक म्हूण तूं लिपताय? नुस्त्याचें गर्व गोरिबांक गिरासता. दुसऱ्यांनी येवजिल्ल्या नाड बुदींक तो सांपडटा म्हणुया. गोरिबांक विसरूं नाका देवा. आपणाक जाय आसलें तशेंच जाता अशें चिंतून नश्ट मनीस बडाय दाखयता. आपसुवार्थी मनीस सर्वेस्पराची करता निंदा आनी बेपरवा. ताचो राग थंय वयर चडत. म्हाका तो खंयचो कास लायतलो? देव आनी कोण रे? असलीं चिंतनां घोळयतात तांच्या मनांत म्हणुया. गोरिबांक विसरूं नाका देवा. लोबाड्यो आनी जुलूम इतल्यानूच तांचें तोंड बोल्लां. तांचे जिबे पोंदा पिडापीड आनी कुसळेपण. लोब्यां मदें दोड्याक रावता. लिपचोरयां तो नेणट्यांक जिबेशी मारता. निरादेरी खंयच्यान आपल्या चोपक्यान पडटलो तें दोळ्यांक तेल लावन तो पळोवनूच आसा म्हणुया. गोरिबांक विसरूं नाका देवा. पूण खरेंच कश्ट आनी दुखां तुवें देखलें. तूं ती पळयताय आनी तुज्या हातांत घेताय. निराधारी आपलो जीव तुज्या हातांत सोडटा. अनाथ भुरग्यांचो आदारी
देवा तूं एकलोच म्हणुया. गोरिबांक विसरू नाका देवा. उद्गार. सर्वेस्पराक जय 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 जय. सर्वेस्पराक जय 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 जय. सर्वेस्पराक जय 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 जय. सर्वेस्पराक जय जय. देव बाप आसलो जेजू सभे कुर्सार आपले वेंगीन परतून घेवच्याक संवसार मनशाक आपले वेंगीन धाडूंक आतां दोयेन ताणें आमचे आदीन केला. सर्वेस्पराक जय 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 जय. सर्वेस्पराक जय 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 जय. सर्वेस्पराक जय 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 जय. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान. मोयमान तुका सोनिया. फारिसेव थंयचे भायर सरले आनी जेजूचो घात कसो घेवचो ते विशीं गूढमेल करूंक लागले. पूण जेजू ते समजून थंयसो कोडसरलो. जायतीं जाणां ताचे फाटल्यान गेलीं आनी तांकां सगल्यांक ताणें बरी केली. पूण आपणाक पुरगोट करिनाकात म्हूण ताणें तांकां हुकूम घालो. इसायास प्रवाद्यान अशें सांगलोलें तें खरें जालें. हो आसा सेवक म्हजो, हांवें वेंचून काडलोलो म्हजे आपुरबायेचो. ताचेर पूर्ण संतोश म्हजो. खरो भावार्थ सर्व राष्ट्रांक पुरगोट करूंक हांव ताका म्हज्या आत्म्यान भरतलो. वाद विवाद तो करचो ना. बोब मारून आड्डूचो ना. ताचो ताळो रस्त्यांचेर कोणाक आयकूंक येवचो ना. स्वताक जोईत मेळो पर्यंत फुटलोली बेत मोडचो ना. आजून दुवर्ती दोशीर तो कधीच पालोवचो ना. ताच्या नांवार राष्ट्रांचो आसा सगळो बोरवांचो. जेजू क्रिस्ताचे शिव वर्तमान हे. वागणणे तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबमडेनो आयची दोनी वाचपां उदी करून आमकां आमच्या देवाच्या दोन शेगुणाचेर नियाळ करूंक ही दोनी वाचपां आपयता. सुरवातेच्या उतरांनी उगडास केलो. सुरवेक उगडास केला आमचो देव काकलुतसार देव, दयाळ देव, त्याच बरोबर नितीवंत देव. आनी ह्याच पासत ही दोनी वाचपां आयची हे दोन शेगूण आमचे नोतरे मुखार दवरता. उदी करून आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी जेजूची काकलूत, जेजूची दयाळाय आमी पळयता. कित्याक जेजूचे मिसां म्हळ्यार तेंच. जेजू संवसारांत आयलो जाल्यार बापाची खबर परगटूंक, बापाची दयाळाय आमकां वांटूंक आनी आमी ती भोगूंक आनी अणभवूंक. कित्याक आदी जें कितें आदल्या कोरारान वेगवेगळ्या प्रवाद्यांनी आनी भोव करून इसायास प्रवाद्यान परगट केलोलें तें आयच्या शुभ वर्तमानांतल्यान ताचो उगडास केला आनी तें जेजू वरवीं साकार जालें म्हूण आयचें शुभ वर्तमान आमकां उगडास करता. खऱ्यांनीच जेजू दयाळ, जेजू काकलुतीवंत. कित्याक आयच्या शुभ वर्तमानांत थंयसर आमकां मेळटा. एके वाटेन फारिसेव जेजू सरशिल्ल्या कोडसरून वेतात. जेजूचेर आड गूढमेल करतात. जेजूक नाटक करूंक गूढमेल करतात जाल्यार दुसरे वाटेन जो लोक आसा जो जेजू फाटल्यान वेतात. कित्याक जेजूची काकलूत दयाळाय ती अणभवताली. आनी जेजू तांकां बरी करता, भलायकी दिता, पेकवणी दिता, तांच्यो गरजो शार्ती पावयता आनी तातूंतल्यान देवा बापाची दयाळाय आनी काकलूत ही पोरचेक अणभवूंक दिता. आनी ह्याच पासून जें कितें इसायास प्रवाद्यान सोडवंडारा विशीं, जेजू विशीं फुडाराक येवचो आसा त्या सोडवंडारा विशीं सांगून दवरलेलें ताचो नव्यान आयच्या शुभ वर्तमानांत उगडास केला. आनी बाबा म्हणून ह्या बाकितान इसायास प्रवाद्याच्या कितें भाशेन दोन वस्तूंचो उगडास केला. दोन उदाहरणां ह्या बाकितान आमकां मेळटात. आनी ती दोन उदाहरणां म्हळ्यार फुटलोली बेत आनी धुंवरतें दोशीर.
बाफामडेन हे दोनूय वस्तू उजार केल्यार थंयसर आमकां वापरल्यात जाल्यार आमकां थंयसर बेत हाचे विशीं पवित्र पुस्तक सांगता जाणार सांगता ते भाशेन हें एक झाड लांब झाड तें नदीचे देगेर तें किल्लोतालें कित्याक उदक ताका मेळटालें आनी ह्याच पासून उदकाक लागून तें सरळ स्ट्रेट उबेंच वेतालें ताचो वापर म्हटल्यार एके भाशेन धाकट्यो धाकट्यो व्हडी जे करताले ती व्हडी करूंक उजार करताले जाल्यार दुसरें ती घरां बांदताले ताचे वयल्यान पाटूस आसा तो धांपूंक ह्यो बेती उजार करताले जाल्यार बाबा म्हणून थंयसर हें उदाहरण उजार करून आमचे नदरे मुखार आमकां उगडास केला की जोरी ही बेत फुटलोली बेत आसत जी फुटलोली बेत कित्याकूच उपकारना कित्याकूच शिरी पडना जाल्यार असले बेती भशेन बेती बरोबर जेजू एके भाशेन आमकां राखता सांबाळटा तातूंतल्यान ही बेत मोडलोली बेत फुटलोली बेत जी आसा ती कित्याकूच उपकारना तरी आसतना देव ती राखता सांबाळटा दुसरें उदाहरण थंयसर केलां तें म्हळ्यार धुंवरतें दोशी हाचो उगडास हें एग्जाम्पल थंयसर येशू वर्तमानांत दिलां एक बाबा म्हणून आमी एक दोशीर पळयलें जाल्यार तें पेट्टोलें जाल्यार तातूंत तेलाची गरज आसा आनी तेल जर हे दोशीर ह्या थंयसर ना जाल्यार हें दोशीर पेटना जाल्यार असली पासून गोत मनशाची जाली जाल्यार देव तांकां राखता सांबाळटा देव सदांच तांच्या आदाराक पावता देव सदांच तांकां आपली काकलूत आनी दया फावो करता जोरी भितर तेल ना जोरी हे दोशीर पेटना तरी आसतना देव तांच्या सांगाताक रावता आनी देखूनच हातूंतल्यान देवाची दयाळाय काकलूत ह्या दोन उदाहरणांतल्यान आमी अनुभवूंक ही दोन एग्जाम्पल उदाहरणां आमच्या मुखार दवरल्या पयले वाचपान मिकेयेस प्रवक्त्याच्या पुस्तकांत सर्वेस्पर देव नितीवंत देव हाचेर हें पयलें वाचप लक्ष घालता मिकेयेस प्रवादी आमोस प्रवादे भाशेन सरळ उतरांनी हो संदेश दिता आमोस प्रवादी जरी इस्रायल पोरचेक ताणें हो संदेश दिलो जाल्यार मिकेयेस प्रवाद्यान जुदा ह्या लोकांक जुदाच्या लोकांक हो संदेश सुमार आमोस प्रवाद्या सुमार 50 वर्सां उपरांत हो संदेश तो दिता दोगांयचो संदेश सरळ उतरांनी कित्याक पयले वाचपांत मिकेयेस प्रवादी उगडास करून म्हणटा जी मनशां सकाळीं उठ्ठा थंयसरूच आसा जी मनशां आपले भाजेर पडूनच आसा पूण कितें कितें वायट करतलीं कोणाक त्रास करतलीं कोणाक त्रासान घालतलीं दुसऱ्यांक कशे भाशेन वायट आदारतलीं हाची चिंत ना ती भाजेर पडूनच आसात तें चिंतीत आसात आनी असलें तांचें जिवीत जाता जाल्यार बाबा म्हणून ह्यो सगल्यो तांच्यो वायट येवजण्यो मनीस चिंतता वायट करूंक मनीस आपल्या मनांत बाळगिता ते सगल्यांचो शेवट म्हळ्यार देव तांची नीत करतलो कित्याक एके वाटेन देव काकलूतसार दयाळ जाल्यार दुसरे वाटेन आमचो देव नितीवंत देव कित्याक त्याच पयल्या वाचपाच्या शेवटाचे वळेन आमकां अशें मेळटा देखून सर्वेस्पराचे सोबेंत एक वांटो तुमकां मापून दिवंक कोण एकलो आसचो ना दुसऱ्या उतरांनी कितेंय आमी आमची शेवटाक नीत जातली आनी नीत जाता आसतना सर्वेस्पर देव आमची दया काकलूत करता पूण त्याच बरोबर आपली नीत आमचे सवे दाखयतलो ज्या मापान आमी करता त्याच मापान आमी घेतले बाबा म्हणून ह्या पासत आमचो जबाब कितें जावचो काय गरिबांक विसरूं नाका देवा हो देवाच्या उतराक आमी जबाब दिला खऱ्यांनीच देवाची दयाळाय अनुभवतले देवाची काकलूत अनुभवतले देवाची नीत आमकां फावो जावची आसा जातली तरी आसतना आमी दुर्बळ कशी आमी गरीब कशी देवाक उलो मारची गरज आमकां विसरूं नाका देवा आमची काकलूत कर आमचे सगळें दया दाखय बाबा म्हणून हो जबाब जरी आमी उद्गारला आमी दिला पूण गरीब म्हणटा आसतना न्हय फकत आर्थीक परिस्थितीन पूण तरेतरेच्या कारणान आमी जायत्या वाटांनी गरीबसाण आमी अनुभवता देवा मुखार किरकोळ अस्कोत आमी देखून ही आमची किरकोळपण ही आमची अस्कोताय वळखून घेवया आनी देवाक आमी केन्नाच विसरूं ना जावं आनी देवान आमकांय बी केन्नाच विसरोन देव आमकांय बी केन्नाच विसरोंक जायना जावं हें मागणें देवा मुखार दवरया गरिबांक विसरूं नाका देवा बाबा म्हणून हे मिसाचे भेटेनाच्या दिसाक वांटो घेता आसतना हे मागणें देवाक आमी करता आसतना देवाची काकलूत
देवाची दयाळाय आनी देवाची नीत आमकां सगल्यांक फावो जावंक हे मिस्साचे भेटेंत मागुया. भेटवणीच्या वेळार आमी गायन गावुया C30 रुपये भांगार मागिनाय पान 40 C30 पेज 41. रुपये भांगार मागिना आपो संसार तुजो साहेबा आमची काळजां तुका जाय कुशीन ओपून दिता तुका आमची काळजां उबारता तुज्या मोगाक आवडेता आमची काळजां उबारता तुज्या मोगाक आवडेता आमची काळजां उबारता तुज्या मोगाक आवडेता आमची काळजां उबारता तुज्या मोगाक आवडेता. म्हज्या भगवंतीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक माता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेन आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या दाबांक सर्वेस्पर मानून घेवन. सर्वेस्परा तुका उलो मारतले तुजे पवित्र सभेच्या देण्याचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमची पवित्रताय वाडो ती बदलून आमच्या आत्म्याचें पोसण करूंक दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं. तुमची सव्या आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रुचलोय नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं दोयेन ताका सोडयलें. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गेचो सगळो दलबार तुजी थोर महिमा वाकणटा. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराची नांवी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बाबा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कॉस्ट मरण ससूक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो म्हूण तो आपली आश सांग दिलो आनी म्हळे हो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परींचे वंशातूच आनी काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवास ती आपली आश सांग दिली आनी म्हळे तुमी समेज घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें भोगसणें मेळचें तुमचे पासत आनी समेज मनशां पासत तें वारवतलो. हें म्हज्या उगडसाक करात.
Bawartaco Purgoria, Gesù mego, Gesù जीवन जाला, Gesù नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सेवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बी साहेबान सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमचे भावमणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे वेदी भोंवतणी एकट्या आसलेल्यांची आपापल्या घरांनी रावन हे मिसा बिटीन वांटून घेतलेल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिये देवाची आनी आमचे माई सांगती तिचो पोती भाग्योन जुजे, भाग्योन दोनदूत आमचो आस्कारी भाग्योन मिगेल आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू संगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपत्वेदार बाबा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमेन. गरिबांक विसरू नाका देवा. खऱ्यांनीच देवान आमकां सदांच राखल्यात आनी सांबाळल्यात. देव सदांच आमच्या सांगाताक आसा. जरी आमी पासून देवाक विसरल्या जाल्यार देव आमकां केन्नाच विसरूंक ना. फुडें आमच्या जिवितांत कसलीय परिस्थिती जावं देवान आमकां देव आमच्या सदांच सांगाताक रावला, आदार दिला, आपलो आशिर्वाद आमकां फावो केला. ताची दयाळाय, ताची काकलूत आमी अनुभवल्या. असल्या आनी साबार देवाच्या बरेपणा खातीर, आशिर्वादा खातीर जेजून शिकयल्या मागण्यांतल्यान ताचे उपकार आठोवन बरोबर म्हणया. आमचे बाबा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेर पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडोणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडती पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर इश्ट घाल आनी तुजे खुशे परवणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमची सोबी आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळेच्या जेवणांगा पयलीं सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळची. आत्मीक कुमन्यांचे मागणी. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तुजो सदां हाजीर आसा म्हूण हांव सोत मानतां. सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू.
आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शिवूंक हांव आशेतां. हे वेळार तुजे बोमळीक मास रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हजे काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हजे काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सुशिलो कोसरून केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमीन. जेजू म्हाका तुजी गरज D15 पान 50 आनी 5 D15 पेज 55. जेजू म्हाका तुजी गरज सुखे झोंबी जशें उदक तुज्या दिव्या पडबिजलेचे यमराक चलोवन पडुबेचे तुज्या दिव्या पडबिजलेचे यमराक चलोवन पडुबेचे तुजे बगोन मागना जिवी दाबोड जेजू आनी बोधवी तुजे बगोन मागना जिवी दाबोड जेजू आनी बोधवी. Coronavirus prayer. Almighty and merciful God, you assure us that your hand is not too short to save, nor your ear too dull to hear prayer. You have revealed that you are ever attentive to our supplications. Your children are under the grip of fear because of the fast spreading coronavirus pandemic in the different parts of the world. Send the power of your word and calm the storms of fear and desperation. Father God, take authority over this present crisis that your children may live in peace and security. You are the Lord who heals us. Heal those affected and strengthen the afflicted families. Give courage and protection and comfort to the medical personnel taking care of the sick. May your grace and comfort surround the dying, and may their souls rest in peace. Holy Spirit, give wisdom and guidance to the scientists doing research, that they may develop an effective medicine to combat the sickness speedily. We pray for the government authorities that they may take appropriate steps for the good of the world. Lord Jesus, we remember you said, God so loved the world that he gave his only Son, that everyone who believes in him might not perish, but might have eternal life. With the apostles, we cry out to you, Lord, save us. We are perishing. Let not this present crisis lead your children to fear and gloom. Let them rather turn their hearts to you, finding their hope in you, who is our refuge forever and ever. Amen. Amen. प्रार्थना. स्वर्गीय बाबा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणात आम्ही वांटो घेतला. ह्या पवित्र रितीन परतून परतून वांटो घेवन तुझे जिवीत आमचे भितर ओदीक ओदीक वाडो. ह्या आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर्वपदवीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार शेवटाचे गायन गावुया. देवाक दिनवास F6 पान 208 F6 पेज 88. देवाक दिनवास देवाक गार्गा जेजू संगी